तुका दिलो तुका एक कॉपी जस्ट एक्सप्लेन म्हणटा तुम्ही पोझिशनान सांगपाचें न्ही कितें केन्ना उलयलो 4-5 फावटी उलयलो चुकले ती हांव सांगता जेन्ना कोणी कितें प्रपोजल घेता पळय न्ही प्रपोज केले रिजोल्यूशन घेतले कॉपी टू तेका दिया तेका तेजेकडे करून करा मरे मी तेका कॉपी दिला माहिती पुढे माहिती 4 कोटी तुम्ही थंय म्हणून सांगला न्ही ते एक्सेप्टेड तर गोष्ट खबर आणि ते पुढे घेतले तो मॅटर खबर Procedure change किती हवे it's up to you. They do what? To do that. Then we see what the final decision. कसं जायना ते आमगेली बॉडी ऍक्टिव्ह आलेली तुमगेले हे ऍक्टिव्ह आलेले कळतो की नाही म्हणून ना रिझल्ट काय सांगता तुका रिझल्ट आम्ही त्या पुढे पुढे वाटतो पहिले सेम पंचायत कशी म्हणलं तुका कमिटी करू त्याच्यावर हिलकटिंग केली कमिटीन किती गेले तेच म्हणटा फाटली कमिटी आशिल्ली म्हणटा न्ही मागीर डिसॉल्व केली कित्याक सर्टन तू आता ते म्हणते एक्शन घेतले कोणी ना ना आता तू ते म्हणते नी ना तू ते म्हणते मला चालेल म्हाका स्टे हाडला तो कित्याक येयला ना ना म्हाका इतलें सांग फायलो कोणी घातल्यो त्या किती एक्शन घेतली कमिटी अरे आणि आता असलेली कमिटीन किती एक्शन घेतले ते पहिले सांग म्हाका आता कसं उलयलो आता कमिटीत ना आम्ही आशिल्ले आणि आता तेच नाही तेवूय बी नाही सो जायते स्टे घेतले जायते जाताले आणि तुम्ही आमकां हेडयताले सेक्रेटरी साहेब फाटल्या कमिटीचो फंडाची जाल्यार तो क्रिमेटोरियम कमिटी काढली हांवें सजेस्ट केल्लें नांव संदीप पारकर थंय बुकार पारकराचे फुडें खांडे ऍड जाले कळ्ळें आणि जेन्ना पयली मिटींग जाली कळ्ळें त्या मिटिंगेक पळय जाल्यार पारकर ना खांडे पारकर आसा पेपरार विचार नाव झाले पळय संदीप पारकराचे नाव संदीप पारकराचे नाव सजेस्ट करपी हांव नो कन्सर्न डिपार्टमेंट फॉर दॅट तू टीसीबीन गेलो न्ही टीसीबी तुका म्हणटा कितें हे सगळें आमगेलें करेक्ट आशिल्लें जें इलिगल आहा पळय न्ही टीसीबी म्हणटा हे आमचे सगळें करेक्ट आसलें देखून आमी ताका टेक्निकल क्लियरन्स दिलें सल्मालो आनी टेक्निकल क्लियरन्स दितकच हेजो पंचायतीचो कायदो तांकां वयर ऑक्युपन्सी दिवपाची पूण पंचायती कितें आहा बाबा हे पळय हांगले पळय न्ही तें ब्लायंड करपाक आमकां ट्विस्ट मारून वचपाक न्ही देट्स नो कन्सर्न डिपार्टमेंट पंचायतीक तर बरयली न्ही जाल्यार पंचायत कितें म्हणटा टेक्निकल क्लियरन्स दिलो म्हणून हांवें ऑक्युपन्सी दिली म्हणटा पंचायत म्हणटा कितें तो रस्तो पळोवपाचो ना तर ते बिल्डींग पळोवपाचें कशें आसा उदक खंयच्यान वयतलें कितें वयतलें तें आमचो कायदो न्ही म्हणटा ते तेंचो कायदो म्हणटा तेंचे बदले कितें केल्यार पंचायत म्हणटा असलीं हें नाटकां असलीं हीं नाटकां सो कोणा बरें वयतलो तूं कोणा बरें वयतलो तेका लागून हांवें प्रत्येक हेका बाबा इलेक्ट्रिसिटी वॉटर आनी हें तें हांवें तांकां बरोवन दिलां हें पळय आनी मागीर डॉक्युमेंट्स दियाय म्हणून कंपाऊंड वॉल चारूय हे पार्किंग आतां तेणें पार्किंगा कितें केलां इलिगल पार्किंग करून दवरलां टीसीबी म्हणटा पंचायतीन मोडपाचें असलें पंचायतीन तांकां बायंडली सगळ्या ऑक्युपन्सी दिली खंयच्या आदारार दिली काय ना आतां तांकां पळय म्हूण सांगलां तेणी म्हाका पंचायत बॉडीन सांगलां म्हाका आमी पळयतले आनी मागीरूच दितले काय हें तर रॉंग आसा आमी दिवपा नाय म्हणून दे एश्योर्ड मी सारकें सरपंच सो आय वॉन्ट टू डू दीस आय वॉन्ट टू सी दीस कितले पासून हें करता तें नाजाल्यार तुमी हे पाटी येयले ना फुडले पाटी तूं आनी कोणी रावलो म्हणटा तें तेणें केल्लें म्हणची सांग दुसरो पॉयंट सांग मरे एक्सप्लेन कर न्ही हो पॉयंट हो कितें तें जाण म्हणटा तूं हें आतां वरस जावन मागीर जालें ग्रामसभेक सांगता पंचायतीक सांगता हें उमकें इम्प्लिमेंट कर म्हणून पंचायत इम्प्लिमेंट करना कळ्ळें न्ही कित्याक करना तांकां बरो फायदो आहा म्हणून करना नाजाल्यार तांकां विचार हांव सांगता तुमकां खंयच्यान फायदो आहा तो बरें ना हें खंयच्यान फायदो आहा तो आनी हे सरपंच बिरपंच कितें येयनाय मी तेवूय हेचे वयल्यान कळटलें समजलें न्ही सो हे पॉयंट आहाय पळय न्ही ते हांवें तुमकां बरोवन दिले कोत्ताय तुमी इम्प्लिमेंट काय ना ते पॉइंट तुगेले ऑलरेडी फोर्टनायट मिटिंगेन कन्सिडर केल्ले कळ्ळें तुका ऑलरेडी फूल रेजोल्यूशन सगळे पॉयंट आहा टोटल तेवूय हाडलाय लेटर टोटल तुगेले 8.7 सो तितून मरे 8 पॉयंट्स आहाय पळय न्ही तितून तूं म्हाका बरोवन दिया तेजेर की बाबा ते तूं बरयतलो मरे तुमी तुगेले पळय सेक्रेटरी बाबा हांव सांगता हे 8 पॉयंट्स आहाय पळय न्ही तितून तुमी बरोवन दितले म्हाका बाबा 8 पॉयंट्स तुगेले इम्प्लिमेंट जाले एज पर युअर लेटर तुका एलोंग विथ रेजोल्यूशन दिता ओके ना जालें न्ही बाबा एक्शन कितें जायना एक्शन जायना एक्शन मागीर तो फुडें सांगतलो बरें हांव सांगता तुका कित्याक एक्शन जायना आनी खंय वयता तो मनीस एक्शन जायना म्हणून कित्याक वयता तो मनीस सांग मागीर नेक्स्ट तुगेलो वेदर एनी ऑक्युपन्सी ऑर एनओसी इज गिवन इन प्लॉट नंबर 60 सर्वे नंबर 1 नॉट 1 नगर इन फेवर ऑफ शेखर पारोडकर हें कितें जालां कळ्ळें न्ही सरपंच गेले ते फावटी हालोलो पळय न्ही इन जानेवारी हालोलो पळय न्ही तेणें हे चेरार बसून मरे कितें सांगला तो आमी कसल्योच ऑक्युपन्सी ना ते एनओसी हे फुडें दिवपा नाय म्हणून इन जानेवारी मंथ ऑफ जानेवारी पूण तेणें कितें केलें जाणा तूं नोव्हेंबरान दिला आमी कशी रावला कितें दिलें हां
आणि त्याने वड किती दिता तो जानेवारी आता सरपंच आता बसलो हांगा आणि सरपंच किती म्हणटा आम्ही ह्या फुडें कसलीच दिवपा नाही म्हणून समजलो न्ही हे आता कितें विचारता हांव हे आता कितें विचारता हांव की बाबा तुम्ही आता ऑक्युपन्सी बा कितें दिलं काय म्हणून समजलो न्ही नाजाल्यार फाटल्या नोव्हेंबरान डिसेंबरान दिलें आनी आतां म्हणटा की आमी दिवपा नाही म्हणून ही करता कळ्ळें की न्ही हें जालो तें हांगा गेल्या त्या फावटी अरे तुम्ही दिलं न्ही माय सन्सियर रिक्वेस्ट तुम्ही दिलं न्ही तुम्ही आमकां सांगाय बाबा आपल्यान दिलें हांव म्हणून तुम्ही सांगता हेचे फुडें दिवपाना म्हणजे तुम्ही फाटीं दिवना आनी हेचे फुडें दिवपाना सांगपाक कळ्ळें तुका न्ही आमी वयता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडे झगडटाय थिंगा आनी पळोवपाक गेल्यार आमकां सामको एटॅक येता आतां बाबा हें कितें काय म्हणून सरपंचान जाण मारून दिलें समजलें न्ही सो हितून हांव कितें विचारलो तुका आतां परतें विचारना तुमी कितें दिलं काय म्हणून आयज पासून दिलं तुमी ऑक्युपन्सी नाजाल्यार मागीर फाल्यां येतकच ग्रामसभा ना आमी तेन्ना दिल्ली म्हणचे तुमी आतां तुमी सांगपाक शकताय की ऑक्युपन्सी हें समजलें न्ही तुका आमकां कितें सांगूंक सोदता नोव्हेंबरान दिलें जानेवारीन सांगलें आमी दिवपा नाही म्हणून आतां परतून जानेवारीचीच ग्रामसभा ही फेब्रुवारी 4 तारखेर जाता फाटीं दिले काय तुमी ह्या विचारूंक सोदता हांव 5 तारखेची भानगड हय खंयची फाटली ती आनी ती चाली कळ्ळें न्ही आतां नवी येयल्या नवी दिवपा आहा कळ्ळें न्ही सो ही दिली तुमी जाल्यार सांगता हांव कित्याक तुका सनमलो हांव सांगतो आयज हांव विचारता ताणें नोव्हेंबरान दिवन दवरल्या आनी ही पासून दुसरी नवी आहा पळय न्ही ती दिली काय म्हणून पयली जुलयान बा आनी आमी कशी दिवपा उरल्या शंकर नायक आसा जो मेंबर आसा पंच मेंबर एक आसा सजिदा सय्यद आणि मिसेस फातिमा मुल्ला आसा जी मेंबर आसा हे आसा आमगेले कमिटीचे डिटेल्स बँक अकाउंट जर आमचे कडेन आशिल्लो जो म्हाका लास्ट कमिटीच्यान हँडओवर जाल्लो ताजो बॅलन्स आसा आमचे कडेन 3,919 रुपये आणि हेचे सेक्रेटरीज हांव आनी चेअरपर्सन आसता आनी सेक्रेटरी आसता ह्या जेन्नाच्यान BMC हांवें हातीन घेतलेली तेन्ना हांवें थोडे जे प्रोग्राम्स आमकां GSB गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तेणी आमकां ऑर्गनायज करता कारण न्यू कमिटी जाल्ली आसता तेन्ना मेंबर्सांक कितें कितें आसा तें कळपाक जाय म्हणून ते ऑर्गनायज करता त्या खातीर आमी थोडे जे इव्हेंट तिणें अनावन्स केल्ले तातूंत आमी पार्टिसिपेट जावपाक जाय आशिल्ले जे मेंबर्सांनी सो अशें ते प्रोग्राम आसा तेंच्या नांवां सांगता तुमकां लॉन्चिंग ऑफ सेव वेटलँड कॅम्पेन आशिल्ली आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जी आशिल्ली BMC ओरिएंटेशन मिटींग आशिल्ली जातून सगळ्या मेंबर्सांक तेंचें काम कितें रोल कितें कसं कितें आसता तें सगळें सांगलेलें मागीर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनॅशनल डे फॉर बायोलॉजिकल म्हागेलो मुद्दो न्ही असो आसा बाबा एक बिल्डर भायलो बिल्डर येता आनी हांगा एक गांवान बाबा आपणालें हें करता धंदो करता म्हणटा पळय ते भाशेन कंस्ट्रक्शन करता पूण जें तें कंस्ट्रक्शन करता न्ही तितून मरे भरपूर इल्लीगडी आसता भरपूर म्हणल्यार भरपूर समजलें न्ही ते मागीर कोण पळय घेताय न्ही फ्लॅट बिल्डर कोण कितें घेताय पळय न्ही तांकां ते नागयताय आतां म्हागेलें हांव स्वता जाणा बींग हांवें एक फ्लॅट घेयलो न्ही हांव स्वता जाणा बाबा हांव कसले दीस काडटा पळय तो आयज कळ्ळें न्ही सो तेंगेले आतां त्या बिल्डिंगान गॅरेजी सारकी न्हय पळय सिंपल कायदो आसा बाबा गॅरेज आसल्यारूच तुगेलें कंस्ट्रक्शन पास जाता म्हणून पूण गॅरेजी सारकी न्हय कळ्ळें न्ही सो आतां कन्सर्न डिपार्टमेंट TCB पळोवपाक हेजेर कन्सर्न डिपार्टमेंट TCB म्हणटा TCB येता पळयता इनलिगल गॅरेजी बांदताय बिल्डर आसाय कोण आहाय पळय इनलिगल गॅरेजी बांदताय दिता तेन्ना दोळ्यांनी दिसती पडटा ते TCB क्लियरन्स दिताय पळय तेन्ना लास्ट दिसती पडटा पूण कितें आहा TCB क्लियरन्स दिता आपणाले पयशे घेता इट इज क्लियरली हें न्ही बाबा कशें क्लियरन्स दिता नाजाल्यार पयशे घेता ते वयताय समजलें न्ही आतां TCB दिलें म्हणटकच काय ना पंचायत कितें म्हणटा जें TCBन टॅक्निकल क्लियरन्स दिलां लास्ट इज अ टेक्निकल क्लियरन्स दिलो म्हणटकच पंचायत कितें वी आर बॉर्न टू गिव देम ऑक्युपन्सी हें आतां आमकां पंचायतीन आन्सर दिताय आमी जर TCB वचोन विचारपाक गेले जाल्यार TCB कितें म्हणटा अरे हें तेंगेलें इनलिगल मोडपाचें काम म्हणटा पंचायतीचें समजलें सो हितून आमी सांगताय लोकलांक काबार करताय कोण काबार करता सरकारान हें प्रोविजन करून दवरलेलें आसा कशें बाबा कोणाक कशें काबार करपाचें पळय तें हें प्रोविजन इज मेड बाय द गव्हर्मेंट हें आतां गव्हर्मेंटाक खबर ना न्ही सगळ्यांक खबर आहा हें पॉयंट नंबर 2 पॅसेज वयता पळय न्ही तितून काडटा बिल्डर हें दिता कितें दिता पार्किंग दिता तें झगडपाक पडटा आमकां ह्या आमच्या बिल्डिंगान आमी झगडल्याय तशेंच पॅसेजीन तुगेले भितर येता पळय न्ही तितून पॅसेजीन आमकां चलपा वाटना आयज तितून पॅसेजीन ताणें काडलें आनी गाडी पार्किंग दिलां आनी हे पार्किंगाक पे केल्याय आमी लाखांनी पयशे पे केले एका बिल्डराक सो हें पार्किंग दिलां ते कडेन आमी झगडी मारून आमचोच भाव तो सकल आमच्या बिल्डिंगान सकल येता आयुश्यान तो आमचे कडेन उलोवपा ना हें कोणा लागून हे सरकारा लागून तेणी हें प्रोविजन करून दवरलां फटोवपाक लोकांक कळ्ळें न्ही आतां
नेक्स्ट पॉयंट बाबा तेगेले पार्किंग आमी पंचायती कडल्यान झगडून हे ते फॉर्मेलिटीज करून झगडून उडयलें कळ्ळें न्ही. रोखडोच तेणें फुडल्यान रस्तो आहा पळय न्ही तो फोडून उडयलो. तूं आतां कसो भितर सरता पळय न्ही आपूण पळयता म्हणून. पंचायतीक परतून कंप्लेंट केलें, कितें केलें, कंप्लेंट करून पंचायती कडेन एक्शन जायना, नोटीसी धाडल्यो, सगळें धाडलें पंचायतीन. मागीर हांव काडलें बिडिओक धाडलें, बिडिओनच्यान हितून गेलें पंचायतीन धाडलें. कितें तें मुखार सगळें प्रूफ आहा डेप्युटी कलेक्टराक. डेप्युटी कलेक्टर म्हाका सांगता बाबरे तुगेलें हें काम मुखार जावपा ना. बिडिओ म्हाका सांगता दीस इज नॉट कन्सर्न, आपणालो कन्सर्न ना, रस्तो फोडला PWD नोस. असले आन्सर कळ्ळें न्ही. PWD म्हणटा तुगे पंचायत कितें करता काय म्हणून असलें. कोण तो सुप्रीम आमगेलो डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा बाबरे हें तुगे पंचायत एरिया तूं हें पंचायती वच म्हणून. आनी डेप्युटी कलेक्टरान पंचायती परत बरयलां, बिडिओक बरयलां, बिडिओक काडलां, पंचायती बरयलां. हेवूय प्रूफ आहे. नाही न्ही हे सगळे प्रूफ घेवन हांव हांगा येयलो आयज आमचो इट इज इन्सल्टींग फॉर मी कळ्ळें न्ही. दीस इज अ इन्सल्टींग पॉयंट. सो असले आसा पळय न्ही सगळें हें पळय नाटकां करून दवरलें पळय न्ही ती मातशी बंद करची. आयज म्हागेलें बिल्डींग आख्खें लिकेज जाता, न्यू बिल्डींग आख्खें लिकेज जाता. समजलें न्ही. ते दॅट म्हण तूं कन्सर्न टू द बिल्डर. समजलें न्ही. वी आर कन्सर्निंग. पूण तो बिल्डर येवन पंचायतीन सांगून गेलो कळ्ळें न्ही आपण तुझी काम करना जाता तें कर म्हणून. दीस आर द वर्ड्स बाय द बिल्डर टू द पंचायत. आनी सबसिक्वेंटली आनीक एक तेगेलें आतां येता बिल्डींग कुशीक येता, सेम बिल्डींग येता, तितूनय ताणें कांय फॉर्मेलिटी करूं नये. इलेक्ट्रिसिटी बींग हांव इलेक्ट्रिसिटी न्ही हांव तुमकां ओपनली सांगता परमिशन शूड बी टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स वचले सांगता ताणें कांय घेवना. आनी ताणें आमकां लास्टाक सांगलां तुगेली कनेक्शन तूं घे म्हणून. सो आतां न्यू प्रोजेक्टाक तुवें लायसन दिवं नाका म्हणटा ऑलरेडी तुवें इन्फॉर्म केला. पळय हितून न्ही लायसन्स कोण दिता, पंचायत दिता. वेन पंचायत नोज एवरीथिंग अबाउट दीस पंचायत शुड हॅव स्टॉप दॅट लायसन्स. पयले बाबरे तेंचे कंप्लीट कर आनी मागीर आपण तुमकां फुडलें लायसन्स दिता म्हणून. सो पंचायतीन लायसन्स दिलें तो बिल्डींग बांदता. पंचायतीचें रॉंग न्ही हें. समजलो न्ही. पंचायतीन ताका लायसन्स कित्याक दिलें. जेन्ना फाटलें जें आहा पळय न्ही तें ताणें सारकें इनकम्प्लीट करून दवरलेलें आसा जाल्यार फुडें दिवप. आतां सेम बिल्डर बांदता आतां सेम बिल्डर बांदता. सेम बिल्डराच्यो खबरो सांगता हांव कळ्ळें न्ही. सो पंचायतीन ताका कशें दिलें कितें खातीर दिलें तें सगळें जाण. सो आयज तुवें ग्रामसभेक मागलां की ताका हें सारकें जे इलिगलिटीज करची करता पळय न्ही जेचे आमकां फटयले तेचे दुसरे म्हाजे गांव भावाक फटयनाकाय. तुमी आसाय हांगा कळ्ळें न्ही. तुमी त्या गांव भावाक आमच्या आनी फटयनाकाय. हे जे बिल्डर आहाय ते कोर्टांनी जोडटाय कोर्टांनी. सो बाबा हे 5 आनी वॉर्ड नंबर आमगेले जेसी नगर वॉर्ड नंबर 4 समजलें न्ही. सो हे जेसी नगरान चालली गोश्टी ह्यो. आनी पळय गेले त्या वर्साक तेणें पब्लीक गटर्स रोड्स पब्लीक गटर्स तेणें फोडून उडयले कळ्ळें न्ही. आनी तेणें आमकां गांवचे लोक उठोवन कंप्लेन आहाय म्हाका आसा हे पळय गांवचे लोक उठोवन तेजेर कंप्लेन केले. पूण पंचायतीच्यान कोणाच्यान ते कांय गटर फोडलेले सारके करपा जाय न्ही. आयज हे करोस तो डायरेक्ट येवन पंचायतीन सांगता आपण करना तूं जात तें कर. समजलें. दीस आर द स्टेटमेंट्स बाय द बिल्डर्स इन पंचायत कळ्ळें न्ही. सो म्हाजी मागणी इतलेंच आहा जेन्ना तुमी इतले लोकांक वरसभर नागोवपाक आनी वरसभर फोटोवपाक जे केलेलें आनी तेन्ना तुमी ताका कितें पळय पळय न्ही तें कराय सारकें इतलेंच. कंप्लेन पंचांनीच कॉग्निजन्स घेतलेलो आसा आनी तेजो स्टेटस मागलेलो की त्यो केसी खंय पावल्यो. पळय जाल्यार तांकां सेकंड नोटीस इश्यू केल्ली आहा फाटल्या हाका फुडल्या हाका चडशे करून रेवल्युशन येतलें. हेजो क्रिमिटेरियम कितें इश्यू येयल्लो. क्रिमिटेरियम जाला कशें फाटले एक 10-15 वर्सां विजिलन्सान फायल आशिल्ली ताका लागून ते सगळें पेंडींग आशिल्ले. आतां मुस्लिमांचें आहा पळय न्ही तें अडचीन बांदून जाल्लें आसा. पण फाटले गांवकार जे आहा पळय न्ही कोमुलदास जागा जेंचे कडेन आहा ते म्हणटा की ते आमच्या लेणा एकूणच जाल्या. म्हणून हांवें फाटल्या ग्रामसभेक पंचायतीर मागलेलें की तुमी तें डिमार्केशन करा. डिमार्केशन करून गावलें की जी वांटणी आहा पळय न्ही ती सारकी प्रॉपर जातली. पण हांगा कशें जालां ऑलरेडी मुस्लिमांचो 700-800 बॉडी घातलेल्यो आसा. आतां हिंदूची जाय येयल्या. पण म्हाका भंय फक्त इतलोच आसा की जर फाल्यां डिमार्केशन जालें आनी जर मुस्लीम आमच्या जाग्यान जर एन्क्रोच जाल्या जर आमी तेंच्या जाग्यान हे कशें डील करतले. ताका लागून हांवें पंचायतीर मागलें की पयलीं डिमार्केशन करा. डिमार्केशन करून मागीर तुमी कितें जी वांटणी आसा कोणाक 5,000 10,000 2,000 दिवपाची पयलीं मागीर जावपाची आशिल्ली. हांगा पयलीं हेंच्यांनी शेअरिंग केलां आनी आतां हे डिमार्केशन करपाक उठल्या. फाल्यां जर कितें एक असो रिलिजियस वायलन्स जालो जाल्यार हाका कोण जबाबदार आसतलो. ताका लागून आतां मागलां की जातले बेगीन तें डिमार्केशन करून घेवचें. हेज्यान पयलीं जें डिमार्केशन जालां म्हणजे प्रायवेट जालां तें ऑन रिकॉर्ड कांयच ना. थ्रू गव्हर्मेंट जावपा जाय. कित्याक 4 धर्माचो विशय आसा हांगा आनी धार्मीक दंगल जावपा जायना. ताका लागून डिमार्केशन करून जेचो तेचो वांटो आसा पळय न्ही तो दिवन तो एक शांततेन प्रश्न मिटचो अशी मागणी केल्या. CCTVचो कितें CCTV बसया म्हणून डिमांड केला. हय CCTVचें कशें जालां सर्कुलर आसा की प्रत्येक पंचायत ऑफिसान हो CCTV आसपाकूच जाय. आमच्या पंचायतीन दोनूय ऑफिसांनी नाशिल्लो. जेन्ना एक सरपंच नावे तहसीलदार आशिल्लो
तेन्ना तो आसा भिका आसा आनी चारी आसा बाबूचारी. तेन्ना एका मनशान बाबूचारीचेर अटॅक केलो आनी तसोच तो सरपंचाचेर हात घातलेलो, पण तो आपल्या खुर्चेर बसलेलो मातसो पयस आशिल्लो. वो तेजेर केस जाली, सगळें जालें. पण जे रिकॉर्डाक घेवपाचें आशिल्लें ते येयलें ना. ताका लागून दोनीय कडेन CCTV कॅमेरा बसोवची ही मागणी आमी फाटल्या ग्रामसभेक केल्ली. ही आतां तिसरी ग्रामसभा, 9 म्हयने जाले, आजुनूय CCTV बसयल्ले ना. ते म्हणटा रिपेर करपाक दिल्या. हार्डली 2000 पडटा बरो HD कॅमेरा घालतलो जाल्यार. दोनीय कडेन घालचे. ते म्हणटा आमकां सर्कुलर ऑफिसान बसोवचे. आमची ग्रामस्थांची मागणी आसा, कित्याक 2 फावटी अटॅक जाल्ले आसा सरपंचाचेर आनी पंच मेंबराचेर. ताका लागून तुमचो सर्कुलर सायडीक दवरा. आमी ग्रामस्थ मागता की सरपंच कॅबिनेटूय बीन CCTV दवरचो आनी ऑफिसान दवरचो. कित्याक हांगा असो एक मनीस एक पंचायतीन येवन बसता पळय न्ही, तो सगळो आपूण पंचायत चलयता आनी भायल्या भायर सेटींग करता. आतां म्हाका पयर म्हाका फाटल्या 8 आठवडो जालो एक मनीस म्हाका मेळपा येयलो की भाई अंपोला अशें जालां अंपोला. आपल्या कडल्यान 5 लाख घेतले ऑक्युपन्सी घेवपाक, पण ताका ऑक्युपन्सी दिली 5 लाख घेवन. पण आतां तिथे हें मागलां, इन्स्पेक्शन मागलां. आनी आतां इन्स्पेक्शन घेवन जर तो फॉल्टी ठरलो जाल्यार तेगलें डेमोलिश करपाचें. मी 5 लाख खावन हांकां फायदो कितें? बरें 5 लाख खाल्ल्या पळय न्ही, तितूर पंच कोणूच ना. एक तिसरोच मनीस कोण तरी खुर्ची घालून बसला आनी तो हे पयशे घेता. हेका लागून थंय कॅमेरा जाय. कित्याक आज आमचो हरीश बाब आहा, हो नवीन सरपंच जाल्लो आसा, बरो डायनेमीक आसा, बरें डिसिजन घेता. फाल्यां तेजें नांव घाण जावपाक जायना. जावं खंय आमचो पात्रांव आसा, बाब रवी नायक, हेंचे जे पॅनल आसा तेंचें नांव घाण जावपाक जायना. ताका लागून ट्रान्सफर ही आसची म्हणून आमी दोनी कडेन कॅमेरा मागल्या. येस, थँक्यू. ग्रामसभा आसली, कितें मेजर इश्यू आशिल्ले आनी कितें तुमी रेजोल्युशन घेतलाय? मेजर इश्यू म्हणल्यार जो आमचो फाटलो गार्बेज कमिटीचो कॅमेराच्या एक्सेसाचो पॉयंट आशिल्लो, तो एक मेजर इश्यू आशिल्लो, जेचेर आमी ऑलरेडी ग्रामस्थांक आन्सर केल्या. जे कॅमेरा आमी कंटिन्युअस तांकां फॉलोअप घेता फॉर द रिपेर्स. आनी जे एडिशनल कॅमेरा आसा ते आमी सजेस्ट केला ग्रामस्थांक की तेंच्यांनी सजेस्ट करचे अशे खंयी पॉयंट आसा जाल्यार ते आमी कॅमेरा थंय इन्स्टॉल करून दितले. सेकंड पॉयंट आशिल्लो आमगेले क्रिमेटोरियम डिमार्केशनाचो केस. फाटल्या दिसांनी जेन्ना बॉडीज आमकां नजरेक आयल्यो की बॉडीज अननोइंगली हे जावपाचे आशिल्ले, तेन्ना आमी एक कन्सर्न इश्यू केल्लो. अपार्ट फ्रॉम दॅट कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या एरियाच्यो सोडून एक्स्ट्रा बॉडीज ज्यो बेतोडसून आनी शिरोडेसून कन्सिडर जाताल्यो, त्या खातीर आमी कन्सर्न रेज केल्लो आनी गांवच्या लोकांनी कन्सर्न रेज केल्लो की त्यो घेवच्यो न्हू म्हणून. सो तेजेर आमी रिजोल्युशन घेवन त्या मिनिस्टरांक आमी लेटर केल्लें. तेज्या नंतर ती केस कोर्टान घातली गेली आनी ताका स्टे हाडलेलो. त्या कारणां खातीर आमकां खंय ना जाल्यार खंय अशें हाडून दिलें की आमचें डिमार्केशन पेंडींग उरलें फॉर दीस केस. पण आमी आतां क्लॅरिफिकेशन घेता आनी आमी डिमार्केशनाक फुडें वयतले. आनी जशें आमी पयलीं प्रपोज केला तशीच एरिया डिवायड करून तिनूय हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिश्चन तिगांकूय अवेलेबल करून दितले. पयलीं डिमार्केशन आशिल्लें ती ओवरऑल 17,000 स्क्वेअर मिटर आसा. तितूंतली 1,000 स्क्वेअर मिटर आमी रोडाक सोडलेली आसा, एक्सेस रोडाक, आनी बॅलन्स आसा तिका अजून डेव्हलपमेंटाचो. ना, पयलीं डिमार्केशन जावनासलें? पयलीं डिमार्केशन जाल्लें पूण तें प्रायवेट डिमार्केशन आशिल्लें. आतां जें करून आमी वयता तें विल बी परफेक्टली गव्हर्मेंट डिमार्केशन. आनी कितें आशिल्लें रेजोल्युशन? आनी एक आशिल्लो पॉयंट जो आमचो JC नगरान जो सिवरेज प्लांटाचो, आमकां फाटल्या फावटचो कॉरस्पॉन्डन्स येयल्लो, तेजेर ग्रामस्थांचे इश्यूज आमी हे घेवन आमी ताका तोच इश्यू फॉरवर्ड केल्लो टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट. सिन्स देन आमकां कांयच कॉरस्पॉन्डन्स येवना. ग्रामस्थांचो इश्यू आशिल्लो पळय ते पायपलायन जी मारप चालू आसा तेजेर आमकां NOC कशी. सो तेजे फुडें वचून आमी इन्वेस्टिगेट करून ती केस आमी फॉलोअप करतले. जो आशिल्लो तो हे आशिल्लो की जे ICDS तांकां रेंटाक पे करता 2,000 आनी आमी पंचायत एज अ हेल्प अंगणवाडी आमच्यो अरावंड 28 अंगणवाडीज आसा. सो तांकां एक हेल्प म्हणून आमी 1,500 फाटल्या ग्रामसभेक पास जावन आमी ते करताले. पूण खंय ना जाल्यार खंय आमचे नदरेक हें घडोवन आयलें की जे रेंट आमी पे करता ते ओनराक रेंट पे करूंक वचना. सिन्स देन आमी रेम्युनरेशन अशें हाडूना तेंगेलें, पूण क्लियरली सांगता की आमी तांकां फक्त डिटेल मागलेल्यो. त्यो डिटेल तेंच्यांनी दिवनाशिल्ल्यो. 2 जाणांनी दिल्ल्यो त्यो डिटेल्स जेंच्यांनी दिल्या तांकां आमी पेमेंट रिलीज केला इमिजिएटली. आतां तांकां आमी इन्स्ट्रक्ट केला की तेंच्यांनी आपले डिटेल्स हाडचे ओनराचे रेंट पे करता तांकां
आनी सिन्स देन कितको एमावंट आसा तो आमी तांकां रिलीज करतलो. आतां तितून कशें आसा थोड्यो बालवाडी आतां गव्हर्मेंटाच्यो 2,000 आनी आमचो 1,500 दिवन 3,500 जाता. पूण अश्यो बालवाडी आसा तांकां 6,000 रेंट वयता. प्लस जशें तेंच्यांनी इशू हायलायट केल्ल्या की तेंचे जे डे टू डे एक्टिविटीज आसता जशें रांदप क्लिनींग तांकां खंय ICDS म्हणल्यार तेंच्या सुपिरियर हितूंतल्यान डिपार्टमेंटांतून तांकां तो सपोर्ट येयना. सो एज अ सरपंच हांवें तांकां हें सांगलां की ते कितें कंप्लेंटी आसा तेंच्यो इन रायटिंगेन टू पंचायत करचे आनी पंचायत वील सपोर्ट देम. आमी सपोर्टींग लेटर लावन पंचायतीचे आमी त्या डिपार्टमेंटाक फॉलो अप करतले. इतकीच इच्छा आसा की तेंचे ते कितें इशू आसा ते परमनंटली रिजॉल्व जावचे म्हणून आमी हो स्टे घेतलेलो. कंस्ट्रक्शन करपाक जे बिल्डर तुमचे कडेन लायसनाक एप्लाय करता पळय तेंचे लोकांचो डिमांड आहा की ते अक्षरशा तांकां फसयता म्हणून आनी TCP कडल्यान लायसन घेता आनी ते मागीर पंचायतीक घेता आनी पंचायत तांकां NOC दिता म्हणून विदावट इन्स्पेक्शन. सो हेज्यो गजाली आनीक फुडें जावच्यो न्हू म्हणून तुमचे कडेन आयज कोणी तरी ग्रामस्थान हें मांडलो. हो इशू जे आशिल्ले तेगेले ते चडशे इशू आर डिरायव फ्रॉम पास्ट पयलीं दिल्ले. आनी ही पर्टिक्युलर तेगेली जी हें आसा पळय तितून आमी फाटल्या फावट आमची एक सरपंचान इन्स्पेक्शन घेतिल्लें. हांवें तांकां अश्योर केला की हेजे फुडें परतून इन्स्पेक्शन घेवन थंय कितें इशूज अशे आसा जाल्यार प्रिवियस आनी आतांचो हें पळोवचो आनी आमी ताका एक्शन दितले. नमस्कार. आयज कुट्टी खांडेपर पंचायतीची ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभा खांडेपर हांगासर जाली. ह्या ग्रामसभेक बरेच प्रश्न आशिल्ले लोकांचे ग्रामस्थांचे. तितूंत मेन मुख्य प्रश्न आशिल्लो म्हणजे क्रिमिटोरियमाचे ते डिमार्केशन आहा ते कायदेशीर जावचें म्हणून लोकांनी डिमांड केल्लो आनी ते रेजोल्युशन ताणें सरपंचान घेतलें. दुसरें म्हणल्यार हांगासर जितली रेंटेड रूम्स आसा तेजी सर्वे आतां सरपंचान करपाक लायल्या. त्याच प्रमाणे हांगासर जे ह्या पंचायत एरियेन जे बिल्डर कन्स्ट्रक्शन घेतात नवी कन्स्ट्रक्शन जेन्ना लोकांचें म्हणणें आसा की कन्स्ट्रक्शन घेता तेन्ना हे बिल्डींग बांदतकूर सगळी NOC मारून लोकांक हे फसयतात म्हणून त्या खातीर तेंची इन्स्पेक्शन सारकें जावचें जावं तेंची गॅरेज जावं गटर हे सगळें इन्स्पेक्ट करतकूच तांकां लायसन दिवचें अशे ग्रामस्थांचे प्रश्न आशिल्ले. त्याच प्रमाणे बाकीचे अंगणवाडी जे आसा अंगणवाडी जी रेंटेड आहा 28 सुमार अंगणवाडी हांगा कुट्टी खांडेपर पंचायतीन आहा तांकां कितें तरी हेल्प म्हणून पंचायतीन दिवचो जेणे करून ज्यो आयज टिचरी थंय आयिल्ल्यो तेंचे डिमांड केलो आनी सरपंचान सांगलां की आमी 1,500 ते 2,000 तांकां मदत करतले आनी जे कितें पेंडींग आहा ते आमचे कितें आहा ते पयशे तांकां तेंच्या पर्यंत पावयतले म्हणून. कुट्टी खांडेपरच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.